पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर हाणें प्रभाकर आल्लेकर ट्रस्टा वतीन आयतारा भव्य भलायकी शिबिराचें आयोजन केलें। ह्या शिबिराचें उक्तावण भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकीं जालें। भारतीय जनता पक्षाचो मुखेल हेत हो सरकाराच्या येवजण्यो तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावोवप हो आसा आनी अशा लोकां मेरेन जर त्यो पावल्यो जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे हेत साध्य जातले। देखून समाजांतल्यो दर एका मनशा खातीर राजकारण्यांत वावुरपाक जाय अशें वक्तव्य तानावडेन केलां। आमचो जो भारतीय जनता पार्टी आमी म्हणटात की सदोदीत अंत्योदय तत्व म्हणजे आमचें तत्व कितें तर ह्या समाजांतलो शेवटचो व्यक्ती समाज म्हणटा आसतना एक विशिश्ट समाज म्हणना मागीर तो खंयच्याय समाजाचो आसुनी पण बारीक मनीस जो आसा गरीब मनीस जो आसा त्या गरीब मनशा पर्यंत सरकाराच्यो सुविधा आमी ज्या वेळार पावपाक शकतले 100% सगळे सुविधा आमी जेन्ना दितले त्या वेळाचेरच आमी समजतात की आमी जे साध्य करपाक आयिल्ले आसात। भारतीय जनता पार्टीचो एजेंडा आसा की बारीक मनशाक मदत करप हो एजेंडा साध्य करपाक जाय। त्यामुळे ताचोच एक भाग म्हणून तांच्यांनी काल आपल्या मतदारसंघा भितर कांय घरां आयडेंटिफाय केले आनी ह्या अशा लोकांक केले कारण सरकाराच्यो वेगवेगळे येवजणे आसतात। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आसतली, पंतप्रधान आवास योजना आसतली जातूंतल्या माध्यमांतल्यान एखाद्या घर नासत जाल्यार तें घर बांदून दिवप आसत। अटल आसरा ही सरकाराची गोंयच्या सरकारी येवजण आसा तातूंतल्यान घर बांदपाक मेळटा। पण बऱ्याचदा कितें जाता की जागा जी आसा ती आपल्या नांवार आसना, कोण तरी भाटकार आसता, कोण तरी टॅनंट आसता आनी त्यामुळे तो गरीब मनीस जो आसा तो गरीब मनीस ती सुविधा घेवपाक शकना आनी म्हणून तांच्यांनी आपल्या ट्रस्टा मार्फत ठरयलें की अशे जे लोक आसात ते लोक आयडेंटिफाय करूं जाय आनी त्या लोकांक प्रायोरिटी बेजीसचेर फुकट घर बांदून कारण दानशूर व्यक्ती खूब आसतात। एखाद्या मनशान जर पुढाकार घेतलो आनी लोकांक दिसलें की तो विश्वासू मनीस ताका पयशे दिले जाल्यार तो वेवस्थीत यूज करतलो आनी आमकां दिसलें की आमी राजकारण ज्या वेळाचेर करतात त्या वेळार हे लोक आमी आयडेंटिफाय करूं जाय, त्या लोकांक ती सुविधा उपलब्ध करून दिवं जाय आनी त्यामुळे हांव प्रवीणबाब आल्लेकर विनंती करता की तांच्यांनी ह्या माध्यमांतल्यान अशे लोक जर आसत आपल्या मतदारसंघा भितर ते आयडेंटिफाय करूं जाय आनी त्यामुळे ते जर आयडेंटिफाय करून त्या लोकांक हात दिवं जाय। त्या लोकांक म्हाका मत मारलें काय कितें हें म्हत्वाचें ना, सगळेंच राजकारण आमी मतांक लागून करप आसता। कांय राजकारण जें आसा तें आमी लोकांक मदत करपाक करूं जाय आनी ज्या वेळाचेर आमी लोकप्रतिनिधी म्हणून आसतात त्या वेळाचेर आमकां सगळे आमचे लोक आसतात। हेणें मत मारलें तेणें मारूना ही न दवरता कारण कदाचित आमी पार्टीचें करता आसतना कदाचित एखादो प्रेशरायज करता आसत पण ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान ज्या वेळार आमी करतात त्या वेळार हे मनीस आमी आयडेंटिफाय करूं